मगच्या भा भयणीनो आमचे खोळखीची बाई केदाळे वाटेर मेळटली आनी म्हणटली म्हज्या पुतायक काम मेळो मागा, म्हज्या पुतायक काम मेळो मागा. ताकाय बरें काम जाय जें शिकला आनी कामूच ना तरणाटो घटमुटा काम ना, हें काम मेळो मागा म्हणटाली. आतां एक 3 म्हयने जाले येना हांगा. काम मेळो मागा पुताक, काम मेळो मागा म्हणटाली. ना म्हजो पुतू निरुद्योगी निरुद्योगी, काम ना बेकारी निरुद्योगी 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 म्हणटाली. आतां मेळो ना पोरी दीस पळोवंक मेळटाना. बारीक गम्मातेर आसा, बारी अणकूल जाली आतां. बरें कापडान न्हेसून आनी बद्दार बरी गरजेन मेळ्ळी. काल म्हळें कशी बारी अणकूल दिसताय म्हळें. वयपा जाता काय अणकूल जालां. पुतू आतां निरू उद्योगी जाला. निरू उद्योगी, निरू उद्योगी म्हळ्यार कळ्ळें. निरू उद्योगी म्हळ्यार आतां गिमतले दीस ताणें एक टँकर काणयलां. पुतान एक टँकर काणयलां आनी उदक निरू घालता. निरीन उद्योगी, निरू उद्योगी. निरुद्योगी आसलो, निरुद्योगी म्हळ्यार काम नासलो. आतां निरू उद्योगी जाला. निरुद्योगी आसलो निरू उद्योगी. सकयल बारी डिमांड खंय उदका कोडयाळान, बारी डिमांड खंय. देखून उदक मारता येता बाडें मार मार मारून एक टँकर काणयलां सेकेंड हँड. आनी चरको बारी हुशार, भायर वचोंक जावना ताका, इतलें म्हाका विजा मेळोना. हांगा निरू उद्योगी जाला. निरू उद्योगी. निरुद्योगी आसलो निरू निरू उद्योगी, निरू उद्योगी जाला. सकडांनी उदक घालता, टँकरांनी उदक घालता येता मोगाच्यानो. मागीर तिच्या पुताक एक सेरीक पळय म्हणटाली सेलीबाई. म्हज्या पुताक सेरीक पळय म्हणटाली. आनी मागीर एक चेडवाक पळयलें, सेरीक पळयली आनी पुरा ताचें शिकाप ओप्पलें आनी ताचें काम ओप्पलें आनी सक्कट जालें. सक्कट जाल्या उपरांत आनी चेरक्यान ताचें काल एक्सपेक्टेशन परत सांगलें. आनी तो म्हणलो आमी विकेंडाक एक जाल्यार अप्रूप घरा या म्हणून. हळ्ळेक आमच्या पप्पा मम्मा हळ्ळेंत आहात, पूण हांवें हांगा पेटेंत रावचें, पूण येवटी आमी हळ्ळेक वचचें म्हणून. म्हाका हळ्ळे येवचें कांय तोंदरे ना, कांय हळ्ळेक येवचें तोंदरे ना. इंटरनेट आसा गे. इंटरनेट आसा गे म्हूण सारता गे. इंटरनेटाला येता म्हणून. देखून आतां म्हण तेचो सांबाळ या तुजें काम मागीर तुजें घर तें मात्र आसल्यार पावना. आतां इंटरनेट कनेक्शन आहा गे म्हणल्यार मुख्य. इंटरनेट आसा गे म्हणून. मोगाच्यानो दोगां मोगी एकामेका बसयतात. आमी पळयता दोगां मोगी, मोगार पडिल्लीं मोगी एकामेका बसयतात. सुखांत तशें दुखांत, पिडे तशें भलायकेंत हांव तुजे संगी आसां. आनी जिणेच्या सगळ्या दिसांनी तुका मोगान आनी मांडान लेखता म्हूण बसयतात. तें खोल अपुरबायचें बसोवणें. एक मोग करतना एकामेका दिवची बसोवणी पळया. जिणेच्या सगळ्या दिसांनी तुका मोगान आनी मांडान लेखता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत हांव तुजें संगीत आसां. तुका तावन वेगळो आसार जायना. पिडा जावं दी भलायकी जावन तुज्या सांगता. सुखांत मात न्ही, दुखांतय तुज्या सांगात आसा म्हूण. तें म्हळ्यार सर्वस्व आमकांत आमी तांकां दिवचें. सर्वस्व कांय फाटीन दवरनासतना एकामेका दिवचें. व्हंकलेन न्हवऱ्याक, न्हवऱ्यान व्हंकलेक आपणाचें बरेंपण नासतना आनीकल्याचें बरेंपण पळोवन दिवचें. सगळ्यांच आपणाक ओपून दिवचें जावन आसा. देखून मोगाच्यानो हांगा एक भुरगीं जावना म्हणून हांगा आयिल्लो 4 वर्सां जालीं. थोडी वखदांनी केलें, सिस्ट आसा आनी तशें म्हणून पुराय हांगा आयिल्ली. आनी हांगा भुरगें जायना म्हणून कावंट उणें आसा अशें म्हणून तशें म्हणून आयिल्ली हांगा. देखून मोगाच्यानो त्या दाळा हांगा येवन पोत दिलें पाद्राबान. तांकां पोत दिलें 4 वर्सां काजार जालीं. भुरग्यांक आशयतालीं आनी भुरगें जावना म्हणून तांकां हांगा वखद दितात इल्लेशें. फादर सिप्रियान तांकां मेळटा दोगांयकी आनी थोडे 10 मेटांचें एक तांकां पोत दिता. 10 मेटां पळोवंक हाडटालीं. ते 10 मेटांचो पोत केलो जाल्यार पोत आनी वत, तांणी वताक केल्लो वचोंक आनी पोत करूंक. हें 2 तांणी केलें जाल्यार भुरगीं खंडीत जातात म्हणून. हांगा 100 जाणां येतात, पूण सदांच जाय सगळ्यांनी जायना म्हूण हांगा आयिल्ल्यांक 100 जाणांक देवान आशिर्वाद दिवन भुरगीं दिल्यांत. देखून तशें एक आयिल्लो परत काप्पल आयिल्लें 4 वर्सां उपरांत भुरगीं काजार जावन 4 वर्सां जालीं भुरगीं नात म्हणून. आमी काजार जाल्या तेंपा सावन आजून ट्राय करता हांव भुरगीं नात म्हणून. मागीर भुरगीं देवाच्या दयान ताका भुरग्यांचें देणें मेळ्ळें, देवान दिलें.
मागीर निमाण जाताना 9 म्हयने जाले मागीर नॉर्मल डिलिव्हरी म्हण सांगलें आस्पत्र्यांत फादर एक घडये हांव मागण्या करूंक आतां आज 11 वरार ताचो बंटर जाता म्हूण सांगला एक घडये एक मागण्या करूंक ताच्या पयलें ताका इल्लें बेंजीस ताकय मागीर हांव आनी फादराप गेल्या आमी तो मागण्या करून आमच्यात वखदां मारिपाक मेळ्ळें म्हणून आमी गेल्या थंय गेले हांव आनी वचून ताका थंय मागणें करूंक जायना त्या वेळार ताका दूख आयलें म्हूण जालें आमी भायर येयले मागणें कर न्हवरो म्हणलो भायर आनी मागीर आमी ताच्या कुटुंबाची आनी प्राली मागीर आमी एक ल्हानशें मागणें भायर रावन शिकयलें नर्सिंग होमाच्या भायर रावन एक ल्हानशें मागणें शिकयलें आनी ताणें व्हडलें ताळें म्हळें तें मागणें म्हळें आनी मोगाचें न्हू थंय म्हणटा आसतना मागणें म्हणटा आसतना भितर सावन खबर आयली बाळंतेर जालो म्हणून बरें आतां नॉर्मल डिलिव्हरी म्हणून सांगून अर्द घंटोय जावना भुरग्याक दोन एका पचव्या नीली वस्तुरांत गुटलो न्हू ताका भुरग्याक आनी बापायच्या हातान दिलें आनी काणें लक्षांत तो बापूय खार म्हणलो ताच्या काळजांत हांव चिंतीत आसतना आमचे कडेन उलो नालो गुलो असो गुलो शिकपी मनीस शिकपी मनीस आनी बारी अनुकूल आसली मनशां शिकपी मनीस भुरग्याक ताच्या हातान आनी दिलें थंय आनी दिलें लक्षांत भुरग्याक कळयलें आय वूड डाय फॉर यू म्हणलो आय वूड डाय फॉर यू आय वूड डाय फॉर यू हांव तुका जीव दिता हांव तुज्या खातीर मरोंक तयार आहा म्हणून हांव तुज्या खातीर मरता आनी म्हणून तुज्या खातीर हांव वाचचें जियोवचें परत तुज्या खातीर म्हणून भुरग्याक अशें केलें ताणें सकाळान दाखयलें आनी आमी बेसांव दिलें आयलें हांव आय वूड डाय फॉर यू हांव तुका जीव दिता हांव तुज्या खातीर हांव मरता म्हणून हांव वाचचें तुज्या खातीर म्हणलो बापूय कळ्ळें म्हळ्यार आतां बापूय ताचें कांय चिंतूं ना सगळोच तूं हांव वाचचें तुज्या खातीर म्हाका सगळोच तूं तुका समर्पिता म्हणून ताणें म्हळें हांव सगळोच तूं म्हाका तुका समर्पिता म्हणून ताणें म्हळें मोगाच्यान अशेंच आस्पत्रेक आमी गेल्ले हांव व्हडली माई आस्पत्र्यांत आसली व्हडली माई आस्पत्र्यांत तिका कांय कॅन्सर जाला म्हूण आनी ती ताचें नात आसली आनी नात थंय व्हडली मायची नात आसलें मागीर नातूय आसलो मागीर नात कितें शिंगलें नातवाक म्हणाली ती तो नातू म्हळ्यार काल इंजिनियरींग करता वोस पुता तें गेलें वोस पुता आनी ही व्हडली माय म्हणटा आमी मागण्यांक येयलें बसलें हांव तिचे कडेन मागीर काळोख जावन आयलो वोस पुता म्हणटा ती हांव वचना आय एम नॉट गोईंग अवे हांव वचना म्हणटा आमच्या जिणेंत थवळ असल्यो घडयो आमकांय मेळटात वो शर्त रायत मोग अनकंडिशनल लव हांव वचना तुज्या खातीर हांव जीव दितां सुखांत तशें दुखांत भलायके तशें पिडेंत हांव तुज्या सांगात रावतां हें पळय आमचें शर्त रायत मोग अनकंडिशनल लव आमच्या जिणेंत थवळ असल्यो घडयो येतात आमकांय आमी कांय फाटीं दवरिनासता आमकांच आमी कांय फाटीं दवरिनासता हेरांच्या हिता खातीर हेरांच्या बऱ्या खातीर तांकां आमी आमकांच दिता हेरांच्या बऱ्या खातीर हेरांच्या हिता खातीर आमकांच कांय फाटीं दवरिनासता आमकां कांयच फाटीं दवरिनासता हेरांच्या बऱ्याक हेरांच्या हिता खातीर आमकांच आमी तांकां दिता अनरिजर्वडली गीव रिजर्व नासतना रिजर्व करिनासतना फुल्ल म्हाका इल्लें फाटीं दवरून पुरो दिवचें जरमायाच्या ग्रंथांत 20 अध्याय 11 श्लोकांत सांगता देव सांगता हांवें तुमकां प्लॅन केलां तुमच्या हिता खातीर प्लॅन केलां तुमच्या फुडारा खातीर तुमच्या बऱ्या खातीर हांवें प्लॅन केलां म्हणटा जीव ताकाच तो आमच्या बऱ्या खातीर दिता ताणें प्लॅन केलें जेजू तांकां आमच्या बऱ्या खातीर ताचो जीव ताणें दिलो आयच्या वांजेलांत मोगाच्यान जेजून केल्ल्या बरी जेजून केल्ल्या बरी अशें जेजून केल्ल्या बरी पळय जेजू काल म्हणटा पळय आयच्या वांजेलांत जेजून केल्ल्या बरी तो अनकंडिशनल लव तो त्या विशयान जेजू सांगता पळय जेजू म्हणटा म्हज्या शेळयांक म्हजो जीव दितां म्हज्या शेळयांक शर्त रायत मोग म्हळ्यार सगळें एवरीथींग सस्नाक दिवचें म्हज्या आसा शर्त रायत मोग म्हळ्यार कालें अनकंडिशनल लव म्हळ्यार कालें म्हजें सगळें एवरीथींग म्हजें सगळें सस्नाच्या सस्नाक 8 दिसांक 10 दिसांक 10 म्हयन्यांक 10 वर्सांक न्ही सस्नाच्या सस्नाक दिवचें हेरांक दिवचें हेरांच्या बऱ्या खातीर दिवचें थोडे फावटी घराक बड्याक येतात आनी ल्हान कुटाम जायचे 6 जाणां आसूं नजो आनी उदक उणें करशिचें 6 जाणां आसल्यार 6 उदक करशितात देखून उणें करशिचें म्हणून आमी सांगता देखून कंडिशन घालता ल्हान कुटाम जायचें 6 उदक करसूं नजो
गालाटो करून जो कंडिशन घालता हांव तो अनकंडिशनल लव न्ही तो कंडिशनल लव. थोडे भुरग्यांनी शिकच्या खातीर आल्या बरें शिकलें जाल्यार तुका इसारलें दिता म्हूण तो कंडिशनल शिकल्यार तशें देखून मोगाचें न्हू तो शर्ताचो शर्त घालता हांव आनी मोग करता हांव. शर्त रहित मोग दाखोवंक मस्त कश्ट खंयचें शर्त घालनासतना तें म्हळ्यार म्हाका सगळो हांवें ताका भेटयचें आनी सतना दिचें मागीर म्हाका म्हणलें कांय ना म्हजें सर्वच म्हजें बरेंपण पळोवंक ना. आवय भुरग्यांक तिकाच अनकंडिशनल लव दिता मागीर ती खंय येता भुरगीं पिकनीक ताका येता गांवय घरांत रांदून वाडून वस्तू दिवंक आनी पुरा. अनकंडिशनल शर्त रहित मोग दाखोवंक मस्त कश्ट म्हज्या जिणेंत शर्त रहित मोग दाखोवंक मस्त कश्ट हांचो दिसपडची जिणी आमी जियेता आमी कंडिशन शर्त घालता दिसपडच्या जिणेंत कितलीं कंडिशनां मेनी कंडिशन्स घालता आमी मनीस शर्तां घालता मस्त शर्तां घालता बरें मार्क काडल्यार तुका हांव भोवंक आपोवन व्हरतां तुका खेळूंक आपोवन व्हरतां म्हणटा. मांयची सेवा करशी जाल्यार तुका आस्त दिता मांयची सेवा केल्यार सासू मांयची जावं केल्यार सगळी आस्त तुका दिता म्हणटा मांव सुणेक. मांवांची सेवा करशी जाल्यार मांयची सेवा करशी जाल्यार ही आस्त आमी तुका बरोवन दिता म्हणटा. हो कंडिशनल लव. शर्त रहित मोग म्हळ्यार ऑल अँड फॉर एवर ऑल एवरीथींग अँड फॉर एवर सगळें सस्तां तुका दिता सगळोच सस्तांक हांव म्हणून सस्तांक म्हूण आसुल्लो. तशें केल्यार मात्र आमी दिता अशें दिता आमी सगळें म्हाकात हांवें सगळें आशेल्लें पुरो तुका दिता म्हूण सांगल्यार तो शर्त रहित मोग. आमकां आमचे प्रिफरन्स आसात आमकां एकल्यांक दिसपडट्या जिणेंत म्हजें प्रिफरन्स आसात देखून रजेर हांव मांयक सासू मांयक पळयतां पूण रजेर एक 3 म्हयने म्हाका जायना हाळें म्हजें प्रिफरन्स आतां पळयतां पावसान जायना म्हाका गिमांत पळयतां पावसान खंय शेळ गिळ जाल्यार म्हाका साखरी करूंक जायना. तशें देखून म्हजें प्रिफरन्स आसात मागीर दुसरें काय म्हळ्यार आमी कश्य सत्राय म्हणटा म्हजी भलायकी बिगडटा जाल्यार म्हाका पळोवंक जायना म्हजी भलायकी पाड जाता कोण ना म्हाका जायना म्हजे पयशे उणे आसात हांगा दवरून आमकां पावना आमी सत्राय कडेन येता म्हजे आसचे इल्लेशे म्हाका त्या हातूंत इल्लेशें हांवें फिक्सान दवरल्या तांच्या वाडीन जेवनचें म्हाका पावता गी ना गी जाता गी ना गी तशें म्हाका सत्राय कशेंच त्या दाळा अनकंडिशनल लव जायना. म्हजें प्रिफरन्सच आसतना अनकंडिशनल लव जायना. रजेर मात करता आतां करना तशें हांव वचून आयिल्ल्या उपरांत करता 6 म्हयने करना तुमी पळया तशें 3 म्हयने पळयता मागीर उरले तुमी पळया 9 म्हयने तुमी पळया मांयक सासू मांयची साखरी करा जाल्यार आमी पळयता म्हजें प्रिफरन्स हांव पळयतां. आमकां आमच्यो संवयो आसात म्हाका बुधवारा ब्रेस्तार थंय वचोंक आसा आज हांवें पार्टीक वचूंक म्हजी संवय आसा देखून आज तूं पळय फाल्यां हांव पळयतां तशें आमचें म्हणल्यार थोड्यो संवय आसात आज म्हाका जाता आज जायना म्हणल्यार संवय आसात म्हज्यो गरजो आसात म्हाका म्हज्यो म्हणल्यार गरजो आसात देखून म्हाका अनकंडिशनल लव जायना. पूण आमी हें सांगतना आमी अनकंडिशनल म्हाकाच हांव तुका दितां हांव तुका जीव दिता म्हणटाना तातूंत सत आटापता हांव जीव दिता म्हणटाना तातूंत सत आसा हें सत आमच्या अंतर्मळांनी आसा तें हांवें केल्लें न्ही. आतां हांव तुज्या खातीर जीव दिता म्हूण एकल्याक सांगलें जाल्यार तें हांवें एचीव केल्लें न्ही तें म्हज्या रक्ता मासान म्हज्या अंतर्मळांनी देवानच घालां देव दिवचो देव तो संपूर्ण अनकंडिशनल लव तो अनकंडिशनल लवाचें बीन ताणें म्हज्या काळजांत घालां तें म्हज्या अंतर्मळांतल्यान भायर येता हांव सांगताना. देखून ताचो मोग ताची अस्मिताय देव जेजू म्हणटा पळय जेजू बापा थंय तो रावला बापा थंय जेजू बापा थंय आसा ताच्या अंतर्मळांनी बापाचो मोग भरला बापाचो मोग ताच्या अंतर्मळांत जेजूच्या शिरांनी बापाचो मोग वळटा आनी बरो देखून जेजू बापा थंय आसा देखून तो हांव बरो गवळी जावन म्हणलें ताच्या सैमांतच आसा हांव बरो गवळी म्हणून हांव जीव दिवचो बरो गवळी म्हणून ताचो बापाचो मोग जेजूच्या कुडी शिरांनी आसा जेजूचो मोग जेजूची अस्मिताय बरो गवळी जावन जेजूचो मोग बरो गवळी जावन जेजूची अस्मिताय ताच्या सैमांतच आसा जेजूच्या सैमांतच आसा ती
ताच्या अस्मिताच्या सैमांत आसा, ताच्या सैमांतत आसा, तसो मोग ताच्या सैमांतत आसा, बापाचो मोग ताच्या सैमांतत आसा. देखून बरो गवळी म्हणलें ते बायलें खाय न्ही, ताच्या अंतर्मळांत तो बरो गवळी, ताच्या शिराशिरांनी तो बरो गवळी, ताच्या काळजांत सर्वस्व बरो गवळी सस्ताच्या सस्ताक. हें ताच्या जिणये मरणांत जीव पुनर्जिवानपणांत उगडापण जाता. ताच्या जिणयेंत तो सस्ताचो मोग ताच्या भितर बापाचो मोग भरला म्हूण जेजू दाखयता. ताच्या कुर्सार वळवळटाना बापाच्या मोगान तो भरला म्हूण तो उगडापण करता आनी पुनर्जिवानपणान तो बापाचो मोग उगडापण करून संवसारांत दाखयता. वो मोग आमचे सादारण प्रयत्नान एचीव करूंक न्ही, जायना तो, आमचें एचिवमेंट न्ही तें देवान दिल्लें देणें आमच्या अंतर्मळांनी बापान घाल्लें बीन तें. थोडे फावटी आमी म्हणटा तीं दोगां एक दिसतात म्हणून, तीं दोगां एकच दिसतात म्हणून. थोडे फावटी बायल्यान मात्र तीं दोगां एक दिसतात. कित्याक म्हळ्यार एकल्याक मोन आसा दान धर्म करचें म्हणून, दोगां पैकी व्हंकलेक नातल्या न्हवऱ्या तीं दोगां एक म्हणटा आमी, तीं दोगां एक म्हणटा हांव, तीं दोगां एक म्हळ्यार तीं न्हवरो दितना खाली दितात. कित्याक म्हळ्यार एक्चुली व्हंकलेक थोडे फावटी मोन आसना, थोडे न्हवऱ्याक मोन आसना दान धर्म करूंक, न्हवऱ्याक मोन आसना, थोडे फावटी व्हंकलेक मोन आसना. आनी थोडे फावटी सेवा करूंक, हांव मालगड्यांची सेवा करूंक न्हवऱ्याक मोन आसना, व्हंकलेक मोन आसता. थोडे व्हंकलेक मोन आसना, न्हवऱ्याक मोन आसता. देखून पूण तीं दोगां एक म्हूण दाखोवच्या खातीर एकल्यान सांगल्या बरें आनी एकल्यान पळोवलो करून आमी दोगां एकच म्हूण दाखयतात. तीं दोगां एक दिसतात. आनी एक हांव तीं दोगां एक दिसतात म्हाका तितलें मुख्यानी तीं एकच दोगां दिसतात, तीं एकच दोगां बरें दिसचें मात भितर तें एकच, हें गरजेचें. थोडे खाजितोर आनी विगार ते एकच दोग दिसतात म्हणून. म्हळ्यार खोली विशय जाल्यार दोगी एकच मनाचे, एकच काळजाचे. पयल्यांत बायलान एकच करतात, ती सेवा जाल्यार सेवा करतात, मांयची सेवा करतात, साकरी करतात, पूण एकल्याक करूंक जाय, एकल्याक करूं नाका भितर. पूण करतना ती करतात कित्याक म्हळ्यार बायलान दाखयचें पळय दाखयनासतना रावूंक तशें. पूण तीं दोगां एक दिसतात, पूण ताच्या प्रास तीं एकच दोगां दिसतात, तीं एकच दोगां, पूण तीं एकच दोगां दिसतात मात्र, तीं एकच. हें बारी बरें. दोगांक एकच रूस, दोगांक एकच आशा, दोगांचें एकच एम्बिशन. साखरी करचें जाल्यार दोगांयकी, दान धर्म करचें जाल्यार दोगांयकी, हेरांची सेवा करची जाल्यार दोगांयकी आशा आसता तीं एकच दोगां दिसतात. उरलें तीं दोगां एक दिसतात, तीं दोगां पळय एकच दिसतात पळय, तें प्रेजें न्ही. व्हंकल आनी न्हवरे तांणी एकच दोगां दिसाचें, तें ग्रेट. ते वयल्यान कुटां बाळटा, तें अनकंडिशनल लवाचेर बांदून हाडलां. बाप आनी पूत एकच, अनकंडिशनल लव. गूड शेपर्ड बरो गवळी सांगता बापाक जाणा जावच्यांत आनी बापाचो मोग करच्यांत इश्टागात पात्र घेता म्हणून. हांवें जेजूचो इश्ट जायचें जाल्यार बापाच्या मोगा बापाक जाणा जायचें हांवें. बाप कोण, ताचे गूण कळले, ताचें लक्षण कळलें, ताची साल कळली बापाची, ताची उतरां कसली, बापाक हांवें जाणा जायचें आनी ताचो मोग हांवें जाणा जायचें, बापाचो मोग हांवें जाणा जायचें. आनी बापाचो मोग जाणा जावन ताचो मोग हांवें करचें. त्या वेळार जेजूच्या इश्टागात म्हाका जाता. देखून ते जेजूचे इश्ट आमी जाता. बऱ्या गवळ्याचे इश्ट जायचे जाल्यार बाप कोण गे म्हूण जाणा जायचें, बापाचो मोग आमी करचें. त्या वेळार जेजूच्या इश्टागातान आमी पात्र घेता. आनी अशें केल्यार मात्र शेळयो एकामेका मोग करतात, एकामेका शेळयो एकवट सांबाळटात. केदाळा खंयची शेळी बापाक जाणा जाता, खंयच्यो शेळयो बापाचो मोग करतात, त्या तो शेळयो एक इंड जाता. बापाचो मोग नासतना, बापाक जाणा जायनासतना शेळयो एक इंड जावंक साध्यत ना. देखून फिरगजांनी वांटे पांटे समाजीन वांटे पांटे बापाचो मोग ती जाणा जावनात, बाप कोण गे म्हूण जाणा जावनात, बापाक जाणा जावनात, बापाचो मोग ती करनात. मागीर एक जावचें कशें, शेळयांनी एकामेका मोग करचो कसो, शेळयांनी एकामेका एकवट करचो कसो, जायना. एका फिरगजींत विगार गवळी मंडली आनी फिरगज कुटाम बापाचो मोग जाणा जाल्यार बापाक जाणा जायचें आनी बापाचो मोग केल्यार त्या फिरगजींत एकवट माया मोग वळटा,
निशे येता आनी तो वाळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो अनकंडिशनल लव बापाच्या मोगांत रावुल्लो, बापाच्या मोगान संपूर्ण एक जाल्लो जेजू. जेजू म्हणटा कोणीय बलात्कारान म्हज्या लागचो जीव काडिनात, बागर तो हांवच आप कुशेन म्हजो जीव हांव दिता म्हणटा. जोहांच्या अंजलांत 10 अध्याय 18 श्लोक. हांव म्हजो जीव हांव तो दिता. आय ले डावन इट फॉर माय सेल्फ. आय ले डावन इट माय सेल्फ. देखून जेजू ताचो जीव परिजेवांनी बलात्कारान तांणी काडूं ना. जेजूच ताचो जीव आमच्या खातीर शेळ्यां खातीर जीव दिता. पळया आसिसच्या फ्रास्कान सांत आंतोनीन आपणाकच स्वार्पण जावन दिल्लें, आपणाकच स्वार्पण दिलें. तें आत्मीक जिणेचें एक व्हड लक्षण. एक आत्मीक जिणेंत वाडला जाल्यार, एक आत्मीक जिणेंत, आत्मीक जिणी तुजे तावन कुडीची जिणी मात न्ही, लौकीक जिणी न्ही, आत्मीक जिणेंत तूं बरलाय जाल्यार, आत्मीक जिणेचें लक्षण तुजें दिता जाल्यार तुका अनकंडिशनल लव करूंक कांय कश्ट भोगनात. तो आत्मीक जिणेचें लक्षण अनकंडिशनल लव. आपणाकच स्वार्पण जावन तांणी भेटोवचें, तें आत्मीक जिणेचें लक्षण, व्हड लक्षण. तशें सांत आंतोनीन केलें, तशें आसीच्या सांत फ्रांसान केलें, तशें मदर तेरेसान आपणाकच हेरांच्या सेवेक भेटयलें. अनकंडिशनल लव. कित्याक बापाची वळख जाणवाय, बापाची वळख, बापाचें मोग तांणी ती जाणा जाली. तो मोग तांणी भोगलो आनी आपणाकच हेरांक तो मोग दिलो. आपणाकच हेरां ते एकवटूंक वदाडली. देखून बरो गवळी हांव आप कुशेन जीव दिता म्हणटा जेजू. हांव बरो गवळी, हांव बरो गवळी, आप कुशेन हांव जीव दिता, अनकंडिशनल लव करता. जेजू हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणलें. हें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाचो मोग करचे, एकामेका एकवट सांबाळीचे जाल्यार बापाक जाणा जायचें आनी बापाचो मोग आमी करचे. एक चेडो मागण्यार आसली गॉडली, म्हाका आसूं म्हणटा तो बरो शिकुलो चेडू, बरो MD केलां ताणें आनी पुरो तशें केलां आनी ताणें PhD केलां, इंजिनियरिंगान PhD केलां, इंजिनियरिंगांत MTech आनी पुरो केल्लीं आसात. सकडी म्हाका उलोवलो भुरगो म्हणटात आनी पयले म्हणटात कालेंगी म्हळ्यार तो मागण्याचो देवत जायचे, गॉडली जायचे, मागण्यार आसलो जायचे म्हणटात. चेडूय म्हणटात आनी चेडवां चेडे म्हणटात, तें चेडूं मागण्यार आसलें जायचें, गॉडली जायचें म्हणून. कित्याक करेक्ट तें. जर तर बापाचो बाप कोण म्हूण जाणा, सोमी कोण म्हूण जाणा जाल्लीं, मागण्यांत आसलीं जाणा जाल्लीं आनी बापाचो मोग केल्लीं, ती एकवट सांबाळटात. तांच्या काळजारांत डिवोर्सूच येना, ती एकवट सांबाळटात आनी आपणाक संपूर्ण आनी एकल्या दिता. तें काजार. आमी कोण जावन आसांव म्हूण समजतना आमी कोण जावन आसांव, आमी कोणाची भुरगीं, आमी कोण जावन आसांव म्हूण समजतना आपणाची कूड सोबीत आसा म्हणल्यार आमकां फरक पडना. हांव कितलो सोबीत आसां, म्हजे पांय, हात पांय, तोंड, दोळे कितले सोबीत आहात म्हणल्यार फरक पडना. आय एम ब्युटिफूल म्हणलें फरकच पडना. मागीर म्हजें व्यक्तित्व, म्हजी पर्सनॅलिटी, हांव स्मार्ट, हांव टॅलंटवंत, हांव उलोवच्यान हुशार, हांव आकर्शीत, एट्रॅक्टीव म्हणल्यार फरकच पडना म्हाका. हांव कोण म्हूण जाणा जाताना म्हजें वय, हांव म्हजें सोशल पोजिशन, हांव ग्रेस्त, हांव गुरकार, हांव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हें फरक पडना. अस्मिताय ही हाचे संगी म्हजी अस्मिताय हांव दाखयना. म्हजी अस्मिताय ती न्ही. अध्यक्ष जावंक पुरो, ग्रेस्त जावंक पुरो, ती म्हजी अस्मिताय न्ही. म्हजी अस्मिताय जेजूक जाणा जाल्ली अस्मिताय आनी जेजूचो मोग केल्ली अस्मिताय, बापाक जाणा जाल्ली बापाचो मोग केल्ली अस्मिताय, मोगांत हांव कितलो आसां ती म्हजी अस्मिताय. आनी म्हजे कडेन दुडू आसलो, अध्यक्ष आसलो, सोशल पोजिशन आसलें, म्हजें पर्सनॅलिटी आसलें, म्हजें लुक्स आसलें, ती म्हजी अस्मिताय न्ही. बापाच्या मोगांत हांव कितलो देंवलां, कितलो गुंडाय गेलां, कसो हांव खंय पावलां, ती म्हजी अस्मिताय. पळया लिलीबाई सडकन ती पळय ती सेवा करता आसली, ती डिरेक्टर, ती एका संस्थेची डिरेक्टर आसली आनी ती सावकार न्हू, तिका आसतानी पण आसली. आनी एक पात्राप तिका म्हणालो, ओ सावकार न्हू, डिरेक्टर म्हणलो आनी एकलो डायरेक्टर म्हणालो. तशें कांय ना फादर, हांव व्हेरी सिंपल म्हणाली. कित्याक ती तशें लिलीबाई म्हणाली. लिलीबाई तशें म्हणाली कितें म्हळ्यार ती बँकान मॅनेजर जावंक पुरो, व्हडल्या पोजिशन आसूंक पुरो आनी एका संस्थेची डिरेक्टर जावंक पुरो, ती सावकार तिका आस्त जावंक आसूंक पुरो, पूण ती बापाच्या मोगांत गुंड देंवल्ली. देखून तिची अस्मिताय बापाच्या मोगांत एकवट शेळी ती.
बापाचो वळख तिका आसली, बापाचो मोग तिका आसलो देखून ती एक गवळे बरी आपूण गवळी जीव दिवची गवळी ती तशें कांय ना आमी कस तिका कोणूय डिरेक्टरान म्हळ्यार ती लज येताली येदोडली मनीस ती बापाची वळख बापाचो मोग जेजूक ताका बरो गवळी करता ताणें कितलो बापाची वळख ताच्या काळजान भरल्या बापाचो मोग ताच्या काळजान कितलो रमला तें जेजूक बरो गवळी करता जेजू आज हांव बरो गवळी म्हणटा बायल्या तोंडान मात्र न्ही बापाच्या मोगान तो रमल्लो संपूर्ण बापाच्या मन परिपूर्ण परफेक्ट लव ऑफ द फादर ताका बापाची परफेक्ट वळख आसली देखून जेजू आपूण बरो गवळी म्हणटा आनी बरो गवळी जीव दिवचो गवळी देखून आमकां तो जीव दिता देखून आमकां जीव दिता देखून तो बरो गवळी म्हणटा आमी एक काजारी मनीस घरचो येजमानी तो बरो गवळी तो सोबीत गवळी जायचे एक काजार जाले वकाल एक सोबीत गवळी जायचे कुटुंबांत एक फिरगजीचो विगार तो सोबीत गवळी त्या फिरगजीक जायचे सोबीत गवळी बाप म्हणटाना बरो गवळी बाप सोबीत गवळी बाप हांवें खेदाळे बाबा बरो गवळी म्हणना हांव सोबीत बऱ्याच्या सोबीत गवळी म्हणल्यार म्हाका आनीक सोबीत हर एक सोबाय तो जेजूच्या मोगान सोंपता तो जेजूच्या वळखीन तो सोंपता सोबीत बरो गवळी म्हणटा हांवें पाद्राबाग सोबीत बरो गवळी देखून तो जीव दिवचो गवळी आमी सगळी एकली ना एका रितीन आमी सगळीं सोबीत बरे गवळी जावया आमेन.